शिरदोना दर्यादेगेर बेकायदेशीर नुस्तेमारी नेटान चल्ल्या. जायते फावट कागाळी करूनय नुस्तेमारी मंत्रालयान ह्या प्रकरणात कसलीच कारवाय करूंक ना, थळावे नुस्तेकार म्हणटात. ह्यो बोटी कांय वास्कोचे थळावे लेगीत घेवन येतात. बेकायदेशीर नुस्तेमारीक लागून पोट भरपूय कठीण जाला, थळाव्या नुस्तेकारांचें म्हणणें. पळयात. जेन्ना आमी नुस्तें विभागा कडेन बेकायदेशीर नुस्तेमारीची तक्रार नोंदवपा खातीर फोन करतात तेन्ना अधिकारी सांगतात मनीस कमी पडटात. थळावे नुस्तेकार म्हणटात बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांक अधिकाऱ्यांनी निलंबीत करचे अशें हे नुस्तेकार मागतात. बेकायदेशीर बोटींचो अहवाल दिवपा खातीर आनी फावो ती कारवाय करपा खातीर विभागान ही जापसालदारकी कोणाक तरी दिवपाक जाय अशें एका नुस्तेकारान सांगलें. आयकात. माझे हिंगा बोटी हा हांवें सकाळीं इमिजिएटली स्टिफनाक फोन केलो. सो तेणी आतां सद्याक एक्शन घेतलेली आहा. कित्याक आतां म्हणल्यार ते हिंगासर सारकी लागीं आसली. हांवें ताका व्हिडियो सुद्दां धाडला ताका. आनी एवरी टायम हांव जेन्ना कॉल करता पळय ते केन्नाच म्हाका आमकां ते सारके बरें केन्ना रिस्पॉन्स दिना आमकां ते. केन्ना फोन केलो जाल्यार म्हणटा ते आमचो स्टाफ ना, स्टाफ घरा गेलो, केन्ना बोटी सारक्यो ना म्हणटा, थोड्यांक म्हणटा धाडलेले आहा. लास्ट टायम तशेंच 2 days बॅक हिंगासर हे आहले तेंचे स्टाफ लोन आहलो हिंगा. सो तेंचे कांय एक्शन घेवना. जाल्यार ते म्हाका सांगता तुमचो स्टाफ येयलो काय म्हणून. हांवें म्हणलें तेंकां कितें स्टाफ येवंक ना, तुमी तर खंय तर सारकें तर एक्शन घेतलेली जाल्यार सारकें कायदो सारको जातलो आहलो. तुमी तर कांय एक्शनूच घेवपाक सोदना जाल्यार कशें जातलें. हे पळय आतां पळय आतां 3 बोटी आहा हिंगासर सद्याक. आनी ही भायर आनीक येता. अशें तर भितर तर इनलिगल तर तुमी तर अशें रायट थिंगा तर एलावड करता जाल्यार आमी कितें खातले. सकाळीं म्हाका कांय ना, सकाळीं 0 आमकां कितें तिंगा फायन घालनाका, तिंगा सस्पेंड करपाक जाय. 6 मनीस सस्पेंड करपाक जाय. तिंगा कोणाक धरले न्हू 6 मनीस सस्पेंड केले न्हू जाल्यार सारके जाग्यार बसतले, नाजाल्यार अशेंच चालू उरतले. ते खंयचे येता ते हे वास्को आनी निलीचे येता ते. आयज सकाळीं म्हाका कॉल आयिल्लो आमचे वांयगिणी व्हॅली सिदार्दी हांगासान आनी हॉर्शेल आनी काक्रासानूय येयल्लो. सो जालां कितें आयज हांगा हांव येवपाचो कारण म्हणजे हांगा इल्लिगल फिशींग आमचे चलता. की तुमी पळयलां आसतलें फाटल्यान आतां हिंगा सगळें इल्लिगल पर्सिंग चलता. सो दॅट इज इल्लिगल. आमी काल लागून हे आयिल्ले, काल 5 बोटी हाडले, आयज 2-3 बोटी आसा हांगा. आयज काल 25 बोट्स जाले सॉरी. आनी आयज हिंगा 3-4 बोट्स आहा. सकाळीं आनीक आयज बोटी हाडल्यो हांगा. सो जाल्लें कितें आहा, आमी काल फिशरी डिपार्टमेंटाक आमी कॉल केल्लो आमच्या लोकांनी, आमच्या लोकल फिशरमॅनांनी. आनीक कॉल करून तांकां सांगलें की हे इल्लिगल चलता, पूण तेणी कांय आमकां रिप्लाय करूंक ना. आफ्टर सेवरल कॉल्स आमी 3-4 फावटी फोन मारून तेणी फोन रिसिवर लावन काडून दवरलो. आनी पास्ट आमी जायते फावटी कंप्लेनूय केल्ले आसा तांकां. ते कंप्लेनान ते म्हणटा की आमचे कडेन मॅन पावर ना. आमचे डायरेक्टराक सांगलां पूण कांय एक्शन आजुनूय कोणें घेवंक ना. आनी तांचे कडेन बोटीय ना म्हूण सांगताले. ते तेंची बोट रिपेराक आहा, हें ना, जाय वेरियस रिजन्स तेणी आमकां सांगले. पूण हेचेर आतां आमी फिशरी मिनिस्टराक एक सांगूंक सोदता की हेचेर तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. आनीक जाता ते भाशेन आमकां तुमी लो लायन फिशरमॅन स्केल आहा पळय तांकां आमच्या बराबर रावन आमकां तुमी जाता ते भाशेन हेल्प करचें. गोवा 365 खातीर शिरदोनच्यान विलियम रॉड्रिग्स.